नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि दीप्तिका कोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। पुण्या फाट्यान गिरी बार्देशात 11.67 कोटींचो हायड्रोफोनिक गांजो केलो जप्त। या प्रकरणात बेंगळुरू कर्नाटकाच्या एकल्या तरणाट्याक गेली अटक। 5 दिसांची फर्मायली पोलीस बंदखण। गोळी वखदा तस्करी प्रकरणात तरणाट्यांचो वाडटो सहभाग चिंतेची गजाल। फाटल्या 6 वर्षांत गोळी वखदा तस्करी प्रकरणातल्या 941 केशी 814 तरणाट्यांचो आस्पाव। गोंय तापता फुडले 3 दीस उष्णतायेचो येल्लो अलर्ट। भलायकेची जतनाय घेवपाचो हवामान खात्याचो सल्लो। फाटले 3 वर्षांत सरकारान गोशाळांचेर मोडल्यात 51.90 कोटी रुपया। गोरवांच्या मरणांच्या आंकड्यातूय वाड जाल्या। गोरवां बेवारस सोडू नकात, रस्त्या कुशीक प्लास्टिकात उडोवू नका। जेवणखाण पशुसंवर्धन खात्याचो संचालक नितीन नायकाचें आवाहन। देव खापरेश्वराचे देऊळ बांदपा खातीर सुवात निश्चित। आयज सावन देवळाचे बांदकाम सुरू जावपाची शक्यताय, सुत्रांची माहिती। आणि बेपकेगाळ कुडचडे फाटल्या 14 वर्सां सावन सुटना सिवरेजीचो प्रश्न। सिवरेजीक लागून थळाव्यांक जाता त्रास, प्रश्न सुटावो थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। गुन्या फाट्यान गिरी वाठारांत धाड घालून 11.772 किलो गांजो जप्त केलो। या गांजाची बाजारातली किंमत 11.67 कोटी रुपया आसा। गांजो तस्करी प्रकरणात बेंगळुरू कर्नाटकाच्या तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या। गौतम एम हाणें हायड्रोफोनिक वीड्स हो उच्च दर्जाचो गांजो विक्रे खातीर हाडिल्लो। तो बसींतल्यान गोंयां आयिल्लो। गोंयांत पयलेच खेप इतल्या मोलाचो आनी उच्च दर्जाचो गांजो जप्त केला। गोंयामेरेन संबंध आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय गांजो तस्करी रॅकेटाचो गोंय पुलिसेच्या गुन्ह्या फाटल्यान पर्दाफाश केलो। हे कारवायेंत 11.67 कोटी रुपया मोलाचो 11.672 किल हायड्रोफोनिक हो उच्च दर्जाचो गांजो जप्त केलो। या प्रकरणात दुबावित आरोपी गौतम एम या 27 वर्साच्या बेंगळुरू कर्नाटकाच्या तरणाट्याक अटक केल्या। गोंयांत इतल्या मोलाचो गांजो पयलेच खेपेक सापडला। शुक्रारा मध्यरातीच्या सुमाराक गोंय फाट्यान ही कारवाय केली। थायलंडांतल्यान हायड्रोफोनिक तण सारकिलो गांजो गोंयांत हाडटा अशी म्हायती पुलिसांक सुत्रां कडल्यान मेळिल्ली। त्या प्रमाण पुण्या फाट्याचे पुलीस फाटल्या म्हयन्या सावन ह्या आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रॅकेटाचेर नदर दवरून आशिल्ले। गांजो हाडपी मनीस गिरी वाठार भाड्याच्या कुडीक रावता अशी म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी। त्या प्रमाण सांपळो रचून पुलिसांनी त्याच्या कुडीचेर धाड घालून दुबाविताक अटक केली। तशेंच दुबाविताक 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। गिरी बार्देशात 11.67 कोटीचो गांजो जप्त। हायड्रोफोनिक गांजो उच्च दर्जाचो आसा। सुरवेक थायलंडासावन विमानांतल्यान नेपाळ राज्यांत हाडलो। उपरांत हो गांजो गोंयांत हाडलो। ह्या प्रकरणांतलो दुबावित आरोपी गौतम एमान डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम केले। गोंयांत खंयच्या ड्रग्स पेडलरान हे ड्रग्स ऑर्डर केला हाची चौकशी सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तका सावन गोंयांत तापमान वाडत आसा। मार्च म्हयन्यांतले पयले 10 दीस तापमानात वाड चालूच आसा। 9 ते 11 मार्च या काळात गोंयांतले हवामान उष्ण आनी दमट आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। ते प्रमाणे 3 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला। हाका लागून मार्च म्हयन्यांतल्या पयल्या 10 दिसां खातीर उष्णतायेचो येल्लो अलर्ट जारी केला। हवामान खात्यान जाहीर केल्ल्या अदमासा प्रमाण मार्च ते मे या काळात चडांत चड तापमान सरासरी परस चड आसपाची शक्यताय आसा। फुडले 2.5 म्हयने अशीच वा ताचे परस चड उष्णतायेक तोंड दिवचे पडटले। शेनवारा गोंयांतले चडांत चड तापमान वाडिल्लेच आशिल्ले। पणजे चडांत चड तापमान 36.6 अंश आनी मुरगांवांत चडांत चड तापमान 36.3 अंश नोंद जाला। फुडले 7 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 35 ते 37 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा। मजगती राज्यांत वाडत आशिल्ल्या तापमानाक लागून भलायकी खात्यान जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला। ते प्रमाण दनपारां 12 ते 3 वरां मजगती घरांतल्यान भायर सरप टाळचें। उदक पिवचें। भायर सरतना सुती कपडे घालचे। वतात वतना तकली दाबची। अस्वस्थ जाणवल्यार दोतोरा कडेन वचप। सोरो च्या कॉफी पिवप टाळचें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। देव खापरेश्वराचे देऊळ बांदपा खातीर आता सुवात निश्चित केल्या। सुकूर आल्कॉन शोरूमाच्या मुखार हे खापरेश्वराचे देऊळ बांदतले। तशें काम आयज सावन सुरू जावपाची शक्यताय आसा म्हणून सुत्रांकडल्यान माहिती मेळ्ळ्या।
बिबकेगाळ कुडचडे फाटल्या 14 वर्सां सावन सिवरेजीचो प्रश्न प्रलंबीत आसा. ह्या सिवरेजीक लागून थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. देखून संबंदीत खात्यान आनी थळावो आमदार निलेश काब्राल हांणी हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. बिबकेगाळ कुडचडे व्हडलो सिवरेजीचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. हो प्रश्न फाटल्या 14 वर्सां सावन प्रलंबीत आसा. सिवरेजीच्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून थळाव्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. ह्यो वच करप्यांक नाक तोंड बंद करून वचचें पडटा. देखून संबंदीत खात्यान आनी थळावो आमदार निलेश काब्राल हांणी बेगोबेग सिवरेजीच्या प्रकल्पाचें काम पुराय करचें, जेणे करून सिवरेजीचो प्रश्न सुटावो जातलो अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली. बिबकेगाळ युनिवर्सिटी आनी जी एक कन्स्ट्रक्शन जालो आमची कॉन्ट्रॅक्टरान कन्सर्न परमिशन सगळें घेवन तें चालू केल्लें. बिल्डींग बांदून मागीर आमी ते फ्लॅट घेतले. पण तेन्ना हो इश्यू चड हेजो नासलो सिवरेजीचो. आतां एक मेंबर्स आसा ताणें एक कंप्लेन केली आनी ते कंप्लेनीचेर ते कंटिन्युअस प्रोसेस चालू आसा. 2014च्यान चालू आसा. मदीं थांबता मदीं चालू जाता मदीं हें जाता. आमी म्युन्सिपालिटी कडेन मिटींग घेतल्यो. तेंचे कडेन ते आमचे ग्रिवन्सीस कितें आसा ते मांडले. ताचेर अजून तात्पर्य सोल्युशन कांय ना. त्याच भितर आमकां सिवरेज प्लांट तुमी करचो अशें म्हणून म्युन्सिपालिटी आमी जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमी कळयलें आनी ते फुडें गेले. आनी तो प्लांट सिवरेज प्लांट आतां कंटिन्यू चालू आसा करपाक. त्या दरम्यान आतां परत हो कंप्लेनीचो इश्यू परत वाडला. त्या खातीर म्हाका एकच लोकां कडेन विनंती आसा, बाकी सोसायटी आसा तांकांय बी हांव अपील करता की हो इश्यू पळय जो आसा तो सॉल्व करपाक सगळ्यांनी एकठांय जावपाचें. केन्ना लेटर येयल्लें तुमकां? लेटर आमकां गेल्ल्या म्हयन्याक 19 तारखेक येयलें. ताका आमी आन्सरय केला ऑलरेडी. हांव म्हाजें हें आसा की सिवरेज प्लांट आसा तो बेगीच्या बेगीन जावचो आनी आमी असली आमचे इश्यू आसा पळय तशें बाकीच्यांकय इश्यूज आसा ते इश्यू बेगीच्या बेगीन सॉल्व जावचे. आमी आसा कुडचडें म्युन्सिपल एरिया. ज्या प्रमाणे बाकीचे इश्यू पळयला तसो मेजर इश्यू आसा तो सिवरेजीचो. आनी जे वेंकटेश चेंबर रेजिडेन्शियल प्लस कॉमर्शियल अरावंड 46 फ्लॅट आसा आनी फाटलीं 14 वर्सां सांगून ताका सिवरेजी इश्यू आसा. ती मोस्टली जे बिल्डींग बांदलेले आसा ती खाजन एरियेक बांदलेली आसा. ताका लागून ते उदक जिरप ना जाल्यार सेफ्टी वॉटर टँक ना जाल्यार सिवरेजी तें उदक आसा तें जमनी धरना ते खंय तरी उदका वयर जमनीचेर येता. ताका लागून सायडीची जी सरावंडींग एरिया एनवायरमेंट आसा पोल्युटेड जाता. आनी तुमी पळयता जे उदक आसा तें खंय तरी हे नालांतल्यान व्हांवता. हाका मेन म्हणल्यार सोल्युशन म्हणटा सिवरेज प्लांट. तेणी जे प्रमाणे सांगलें की कुडचड्यार जी म्युन्सिपालिटी एरिया आनी खास करून तांकां सिवरेज प्लांटाची अत्यंत गरज आसा. आनी तेणी सांगलां जे लोकल आमदारा कडेन तेजे बद्दल उलयलें तेणी की सिवरेज प्लांट जें काम चालू आसा तें बेगीच्या बेगीन कंप्लीट करचें. कित्याक आतां ज्यो गोश्टी ज्यो सिवरेजी लागून लोकांक घडटा कित्याक तेणी सांगलें की तेंच्याच सोसायटीचो एकटो मनीस आसा तेणीच तेंचे कंप्लेन केल्ली आसा की अमकेच बिल्डिंगेक लागून हें उदक आनी ही एरिया पोल्युटेड जाता. पूण हांगा पळोवपाक गेल्यार सगळ्यो ज्यो बाजारां ज्यो मोस्टली एरिया आसा ती सिवरेजी इश्यू लागून फेस करता. आनी हेका लागून खंय तरी तेणी म्हणल्यार सिवरेज प्लांट येवप आनी सिवरेज प्लांटच एक सोल्युशन आसा. आनी जे प्रकारे काम चालू आसा ते खंय तरी तेंगेले सिवरेजीचो इश्यू आसा तो सॉल्व करूं शकता. हांव कुडचडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर कृष्णानंद पेडणेकर. शिरोडे मतदारसंघ उदरगतीच्या बाबतीत फाटीं उरला. पिवपाच्या उदकाची गंभीर समस्या आसा. तशेंच तरणाट्यांक खेळपा खातीर सारक्यो साधन सुविधा ना अशें उलोवप शिरोडचो समाज वावरपी शिवप्रसाद शिरोडकरान केलें. आयतारा कार्यालयाचे आनी एम्ब्युलन्साचें उक्तावण केले उपरांत शिवप्रसाद शिरोडकर उलयलो. आज सांगपाचें म्हणल्यार आमी एम्ब्युलन्स लॉन्च केल्या. ही जी एम्ब्युलन्स आमी लॉन्च केल्या ती जनरल पब्लिकाक फ्री सर्वीस मेळची त्या उद्देशान केल्या. सद्या म्हाका दिसता हांगा एम्ब्युलन्साची मातशी अत्यंत गरज आसा आनी एम्ब्युलन्स सद्या एवेलेबल ना. कित्याक म्हाका 2-3दां अशें जाणून आयलें की एम्ब्युलन्स ना म्हणून हांगा. इनफॅक्ट जेन्ना हांवें एप्लिकेशन सुद्दां घातलें आनी कळ्ळें म्हाका इवन गव्हर्मेंटांतल्यान एक कॉल आयलो की म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्यान की एम्ब्युलन्स जाली स्टार्ट जाली तेन्ना ते DHSाक अप्रुवलाक मेळ्ळी. सो म्हाका दिसता ही एम्ब्युलन्स फ्री यूज जातली सगळ्यांक. आनी हांव एक्चुली शिरोडेचो म्हजें विजन एक आसा की शिरोड्या गांव डेवलप जावपाक
बेजीक एम्युनिटीज ना हांगा उदकाक सुद्दां प्रॉब्लम जाता. उदकाचो प्रॉब्लम असो आसा की जाणटे मनशांक दोनाक जागे रावून ते 4 जागे रावचे पडटा, जे अलार्म लावून न्हिदची पडटा उदक भरपाक. सो दॅट इज वन बेजीक प्रॉब्लम. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन द स्पोर्ट्स इज अ बिगर प्रॉब्लम. स्पोर्ट्स आमचे भुरगे आसात पळय तांकां डेवलपमेंटाक स्किल्स तांचे आसा पळय ती डेवलप जायना. सो ताजे खातीर एक स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. प्लस आनी एक मेजर इशू आसा म्हणटा तो हांगा आमचें हॉस्पिटल जें आसा, आय थिंक इट इज फंडेड बाय नाबार्ड. ओके, अँड इट इज अंडर द रुरल डेवलपमेंट स्कीम. तातूंत 25 बेडां आसात आनी एक ऑपरेशन थिएटर आसा. ताजेरय एब्सोल्युटली नथींग इज हॅपनिंग. आसा तें, पूण ताका आनी गव्हर्मेंटान हेल्प करचो आनी ताका आनी बरे दोतोर एक्स्ट्रा दिवन, दोतोर आसा थंय ती बाबडे आपली जात तितली करता, पूण दे शूड गिव सम मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर जनरल पब्लीक, ताकी दीस कॅन ऑल्सो बिकम लायक अ प्रॉपर कम्युनिटी इफ नॉट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. अपार्ट फ्रॉम दॅट खूब आसात. एक विजन आसा म्हाका कितें तरी करपाचें. सो हांवें स्टार्ट फुलना पाखरी ह्या हातून स्टार्ट केला आनी ही एम्ब्युलन्साची सेवा सगळ्यांनी घेवची. शिगमोत्सव मनोवपावेल्यान धुळापेक होडले सातेरी देवस्थानाच्या 2 गटांमदीं वाद निर्माण जालो. देवस्थानाचो मुद्दो न्यायालयांत आशिल्ल्यान गांवकारांनी कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय अशी अर्द जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ली. मात देवस्थानाच्या एका गटान देवळाच्या भायर ढोल वाजयलो. जिल्लोधिकाऱ्याची अर्द आसतनाय ढोल कसो वाजयलो काय म्हणून देवस्थानाच्या दुसऱ्या गटान वाद घालो. हो वाद मिटोवपा खातीर पुलीस घडणूक थळार पावयल्ले, मात पुलीस सरकारी गाडये बदला खासगी गाडयेंतल्यान आयिल्ल्यान लोक चाळवले आनी हो वाद आनीक वाडलो. दादागिरीची भाषा बोलू नका. ऐकून घ्या पहिली. त्यांच्यानी कायदा मोडला, तुम्ही ओढलं मोडला. आम्ही कायदा मोडला सर. गाडी सोडा किती उरले घरावर सुना तुला असा नमका लागना. उसगांव कसोल्ले वाठारांत 5 वर्साच्या चलयेचो जीव घेवपी त्या जोडप्याचेर खर कारवायेची मागणी उसगांवच्या लोकांनी केली. तशेंच ह्या जोडप्याक चलयेचो जीव घेवपाक सांगपी त्या तांत्रिकाकूय सोदून ताचेरूय कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या. पळयात पुरे बातमी. 30 कसल्ले वाठारात 5 मार्चाक 5 वर्सां पिरायेची चली बेपत्ता जाल्ल्याची कागाळ फोंड्या पुलिशेन नोंद केल्ली. त्या उपरांत पुलिसांनी अपहरणाचो गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो. या प्रकरणात पुलिसांनी खासा पंगड नेमून वेगवेगळ्या तरांनी तपास सुरू केलो. तशेंच थंय आशिल्ली CCTV कॅमेराचे फुटेज आनी हेर पुराव्यांचो तपास खोलायेन केलो तेन्ना हे भुरगे ह्या वाठारांतल्यान भायर वचूंक नाशिल्ल्याचें कळ्ळें. उपरांत चलयेच्या घरा लागसर रावपी बाबासाहेब अलाहात आनी पुजा हलात ह्या जोडप्या विशीं पुलिसांक दुबाव आयलो. त्या प्रमाण पुलिसांनी तांची सखोल चवकशी केली तेन्ना त्या जोडप्यांनी गुन्यांवाची कबुली दिली. फोंड्या सत्र न्यायालयात दोगांय आरोपींक 6 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायली. अंधश्रद्धा वा दिवसपणाचो प्रकार आशिल्ल्याचो पुरावो मेळूंक ना, मात त्या चलयेची आवय आनी दुबाविता मदल्या वादांतल्यान हो खून करपाचो प्रकार घडलो अशी माहिती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली. So on 5th of March, we received a complaint of a missing girl child, and at around 10 p.m. we registered a kidnapping case because this was a case of a girl child of the age of around 4 years. So our teams were formed and they continued search till late night and again started the search in the morning. So with the help of technical and human intelligence, we narrowed down on one of the neighbors in the area, and upon proper interrogation they confessed to the crime and they showed us where they had killed the girl and they buried the girl. So yesterday on 6th
After the disclosure, we got the FSL team and also got the SDM for exhumation because they had killed a girl and then they had buried in their own house in the back room. So we removed the body and the PME was conducted, and the PME result says that the girl was killed. She died as a result of asphyxia and some signs of immersion. So, and we both of them have been arrested and they have been remanded for 6 days police custody. The girl which was killed, her mother and this accused lady had an heated argument about something. So in rage of that, she took the girl into her house, and then when the husband came inside, they both killed her. मजगतीं पुलिसांनी दिल्ली माहिती चुकीची आसा असो दावो थळाव्यांनी केला. सान पिरायेच्या चलयेचो खून देव देवस्थानांनीच जाला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. शेनवारा थळावे सयत पंच मनीषा उजगांवकर हांणी फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर वचून पुलिसाची भेट घेतली आनी ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करून दुबाविताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी केली. तशेंच त्या तांत्रिकाचो लेगीत सोद घेवचो अशें पंच मनीषा उजगांवकराचें म्हणणें. ती काल ते मर्डर जाली त्या आवयक मेळपाक आयिल्ले का पुट्टीची कोणाच्या आमकांय भुरगीं दिल्या देवान कोणाचेर असो प्रसंग येवचो न्ही. तो मागीर गरीब आसूं श्रीमंत आसूं, हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, क्रिस्तांव आसूं, प्रत्येकाक आपले भुरगे व्हडले आसा. हे पळय कितें जालां हाजो आमी कडक निशेध करता आनी आमी पुलीस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर सगळ्यांक सांगता हाजेर फेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. ती कितें बायल म्हणटा आपल्या चलयेक जालां तशें फाल्यां आनी कोणाचेर जावचें न्ही. आपल्या चलयेक म्हणटा ताणें पळय अशी मारले, आपल्याक सांगपा म्हाका फोटो दाखयलो अशें पाप, ताचे गतकले कुकूम लायिल्लो, ताका खिळे मारिले अशें पळय ताका केला. ताजे परत चड शिक्षा ह्या मनशांक मेळची. पुलीस डिपार्टमेंटान काल सांगला की तो तांत्रीक न्ही, ते झगड्यांनी जालो म्हणून. हांगा सगळो वाडो सांगता तांचे रिलेशन बरें आशिल्लें. हे तांत्रिकाचे, हे पोलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. आणि जर पोलीस म्हणटा तांत्रिक न्ही, हे लोकांनी सांगला आमी सोदून हाडटात आणि मागीर तुम्ही कितें करतात ते पळयतात म्हणून आमी. कित्याक अशें पळय जे तांत्रिक लोकांक पळय मायंड हे करतात, हे मे बी फाल्यां आनी कोणाकूय करतले. फक्त इतलेंच आयिल्लें की आयओ इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर पियाक रिक्वेस्ट करपाक आयिल्ले आमी की इन्व्हेस्टिगेशन सारखे रितीन वचात, चार्जशीट बरी फायल करा आणि कडक त्या मनशांक पनिशमेंट मेळपाक जाय. कित्याक काय म्हणल्यार पळया, हे जातीचे, धर्माचे, पॉलिटिकल न्ही, हातून कोणाचोय बळी वचपाक शकतालो. तेन्ना तुमी असले जे पण मनीस आसा, विकृती मनाचे मनीस आसा, हांचेर कडक कारवाय करपाक जाय. की फाल्यां कोणाकूय जर एक कोणेय समज मनान विचार आयलो आसा, भंय दिसपाक जाय, तांचो पनिशमेंट लक्षान येवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भारत देशाक नंबर 1 करतले जाल्यार बायलां सक्षम जावप गरजेचें आसा अशें मत राज्यसभेचे खासदार सदानशेख तानावडे हांणी उक्तायलें. बायलां खातीर 33% आरक्षणाचें बील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन संसदेत पास केलें अशेंय शेट हांणी सांगलां. दिवचले बायलां खेळां महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यात ते उलयताले. ह्या वेळार समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आनी हेर हजर आशिल्ले. महिला जर सक्षम जाल्या आसत जाल्यारूच आमचें गोंय हें बऱ्या तरेन सक्षम जावपाक शकतलें. हे विजन दोतोराचें आसा. हे विजन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचें आसा. तांकां दिसता की देश आमचो जर 2047 भितर जर जगान नंबर 1 जातलो आसत जाल्यार जगान नंबर 1 जर देश जातलो आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो महिला सक्षम जावपाक जाय. आनी म्हणूनच तेंच्यांनी ठरयलें की 2014 पासून आतां पर्यंत ज्या तरेच्यो विविध योजना ते महिलांक लागून तेंच्यांनी केल्यो. आनी तेच्या भितर आमी पळयतात स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमांतल्यान टॉयलेट दिवपाची स्कीम आसत किंवा विविध योजना ज्यो आसा ज्या माध्यमांतल्यान ते महिलेन आपल्या स्वताच्या ताकदीचेर पांयार उबी रावपाक जाय. आनी म्हणून 10 वर्सां महिला घडयल्यो, महिला सक्षम केल्यो. आनी हे सक्षम करतकच तांकां दिसलें की आज ह्या देशांतल्यो महिला सक्षम जाल्ल्यो आसा. अशा वेळाचेर महिलांक लागून 33% रिजर्वेशन हे नरेंद्र मोदीजींनी पार्लमेंटान पास केलें. आनी म्हणून येणारी विधानसभा आसत, येणारी लोकसभा आसत, तुमच्या पैकी 33% महिला ज्यो आसा गोंयभर, हे महिलाच ह्या विधानसभेचें नेतृत्व करतले. आज ज्या तरेन आमी पळयतात लोकल बॉडी, आमच्यो म्युन्सिपालिटी आसतल्यो, आमच्यो जिल्हा पंचायती आसतल्यो, ग्रामपंचायती आसतल्यो, हाच्या भितर जशें नेतृत्व करतात अशा पद्दतीचें नेतृत्व ह्या देशा भितर आमच्यो महिला असेंब्लीत करतल्यो, लोकसभा भितर करतले. लोन कमी करपाक आसली, तांकां एज्युकेशनान आसूं, म्हाका दिसता खंयच ती फाटी दिसना. खरें तर सांगपाचें, आमच्या देशान तुमचो एकूच दीस न्ही, सकाळीच आमच्या चीफ गेस्टान सांगला 365 दीस बायलांचे जाल्ले आसा.
आता आमचा दादल्यांचो दीस मिळतो आता सोदचो पडटलो आम्ही सोदता आणि मागीर सांगता. मये गावात लोकवस्ती लागी गव्यांचो वावर वाढला देखून लोक भयभीत जाल्या. दिसा उजवाडे हे गवे लोकवस्ती लागी भोंवतात. काजू बागायतींनी घुसून काजू पिकांची नासधूस करतात. लोकवस्ती लागी कळपान भोंवपी या गव्यांक लागून लोकांमदी भिरांत पातळ्या. मयेच्या गावळान वाठारांत लोकवस्ती कडेन गवे दिसा उजवाडे भोंवतना लोकांच्या नदरेक पडटात. ताका लागून मये गावात भंय पातळा. सध्या काजू पिकाचे दीस आसात. हे गवे काजू पिकाची नासधूस करतात. गव्यांक लागून काजू बागायतदार काजींनी वचपाकूय भियेतात. राना खात्यान या गव्यांचो बंदोबस्त करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोंय रोडे हे घरात तेंको ना गावळान म्हणटात ते लागीं येता भुरगीं भोंवता तेंचो कितें तरी सरकारान जावं गव्हर्मेंटान बंदोबस्त करूंक जायो. शेतांची नाशाडी करता. वयर काजू आहा ते भोंवता काजूंची नाशाडी करता इतलेच. पण आता काजूचो सीझन सुरू जाला. तुमकां आता काजींनी वचपाक भंय दिसतात. वाटेक आमकां 4 फावटी मेळ्ळेले आहा. कितले आहात गवे? 7 जाणांचे कळप आहा. खूप दीस जाले भोंवता. खूप दीस जाले. आमकां 4 फावटी म्हाका मेळ्ळेले आहा. कितें लुकसाण करतात? लुकसाण आमची काजू लुकसाण करता आणि सकयल शेतां आहा पळय ती शेतांनी पावतात. ते उदकाक लागून ते सकयल येता. वयर उदक तांकां मेळना न्हू म्हणून ते सकयल भोंवता. ल्हान भुरग्यांची जावं कोणी अशे वॉकिंगीक बी लोक येता पळय तांकां भंय आहा. पयलीं अशें आसलें ना हे आतां 2 वर्सां जाली. हे म्हणजे कित्याक कारण कितें अशें देंवपाचें खातीर? कारण म्हणजे तांकां वयर उदक मेळना न्हू म्हणून ते सकयल येता उदकाक लागून. म्हणजे आतां सगळे कडेन हें जाला रान कमी जाला. हय रान आनी हे लागीं घरा लागीं पावपाक लागले ते. ओके. तेजेर कितें तरी सरकारान कितें उपाय करूंक जावो तेंचे खातीर सध्या एक म्हणजे भीतीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा की ह्या भागान गाळाव म्हणटा ते वटेन आनी आमच्या तीर्थबाग म्हणा गांवकरोडा ह्या परिसरान गव्या रेडांचो कळप रातचो तसो दिसाचो भोंवताना दिसता. ताका लागून हे शेती बागायती आनी काजू करणारे लोक आहा हे भयभीत जाल्ले आसा आनी ताका लागून आमी मागता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन तशेंच गव्हर्मेंटा कडेन की हेंचो बेगिनात बेगीन बंदोबस्त करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फुडल्या 3 महिन्यां भितर गोंयांतल्यो बेकायदो गजाली आड एकनाथ शिंदे हांची शिवसेना जन आंदोलन उबारतली. उपरांतूच वेंचणूक लडोवपाचो विचार करतले अशें शिंदे हांच्या शिवसेनेचे ज्येष्ठ संपर्क फुडारी आनी माजी खासदार गजानन किर्तीकार उलयलो. 3 महिन्यांत गोंयांत शिवसेनेचे 1 लाख वांगडी करतले अशेंय तांचें म्हणणें. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेन आता गोंयांत प्रवेश केला. शेनवारा गजानन किर्तीकार आणि शिवसेनेच्या हेर फुडाऱ्यांच्या हाजेरेत नानोडेच्या एका फार्माचेर शिवसेनेचो राज्य पावण्यावयलो मेळावो जालो. मेळाव्या पयलीं गजानन किर्तीकार पत्रकारां कडेन उलयतालो. ह्या वेळार गोंय संपर्क मुखेली सुभाष सावंत आनी हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. काय परिस्थिती फुडाकडे गेली कारण खनिज इकडे आहे. खनिज खरेदी करणारे सगळे येतात परप्रांतातले पुंजीपती खनिज कामासाठी नोकरीला परप्रांतातील आणतात. पर्यटन केंद्र आहे. भोपाळ विमानतळ झालं. भोपाळ विमानतळ होणार म्हणून गेले 10-15 वर्ष त्याची चाचपणी चालू होती. त्याबरोबर आखणी घेऊन बरोबर परप्रांतातील लोकांनी जमिनी स्वस्तामध्ये घेतल्या गरीब गोव्यातल्या जनतेच्या. हा जो अन्याय चालू आहे त्या अन्यायाच्या विरोधात आम्ही निवडणूक वगैरे लढणार नंतर पण पहिल्यांदा आम्ही जन आंदोलन करणार संघर्ष करणार. फार जर का अशा तऱ्हेचा अन्याय आमच्या इकडच्या गोव्यातल्या शिवसैनिकांपर्यंत आला तर आम्ही संघर्ष करणार जोरात. एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेचे कार्य गोंयभर पावयतले. 3 महिन्यात 1 लाख वांगडी करपाची मोख दवरल्या अशें गजानन किर्तीकार हांणी सांगलें. आमचा इरादा असा आहे की येत्या 3 महिन्यामध्ये 40 विधानसभा क्षेत्रात मिळून 1 लाख सदस्य नोंदणी आम्ही करणार. ज्यांना शिवसेना तत्वज्ञान आवडलंय, ज्यांना गोमंतकातल्या शिवसेनेचा स्थानिक लोकांच्या अन्यायाचा प्रश्न आवडलाय
असे स्वतःहून तयार झालेले सदस्य किमान 1 लाख तरी येत्या 3 महिन्यामध्ये आम्ही त्याची मेंबरशिप करतो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से अपने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारुल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी